तीन कार स्वाम्याल गाडी ಎದುರ ರಾಬ್ಲೆಂಚ್ ಕೈ ನಂಬರ್ सांगता कोण ते संबंध पडवल कोण असल्यार बेगीन कार मागशी घेया 9977 पी 9977 AF 8555 थंय वचका काय तर अर्जंट कार मुखार घेवका काय ते वचा बेगीन आनीक एन 3009 3009 8555 9977 ಚಾವಿಸಾ ಕಡ್ದವೆ श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आमगेलो आराध्य दैव श्री मुख्यप्राण लक्ष्मी व्यंकटेशाले आणि श्री रामदेव वीर विठ्ठलाले स्मरण कोरनु, परमपूज्य गुरुदेवाले चरण अरविंदाक नमन कोरनु, वृंदावनस्थ पूजनीय गुरुवृंदाक नमस्कार कोरनु। आमगेले 36ने वर्षाचे वर्धंती उत्सवाने श्री गुरुदेवाले सानिध्य महोत्सवाचे समारोपाचे सभा कार्यक्रमाचे शुभारंभ करच्याक श्री गुरुदेवालेगी विनंती करत असा। 1 महिन दोरनु बिडू नाशिल चटुवटिके श्रम महोत्सव चंदायन कोरका म्हणू कसलें तू ऊन येवच्या ना म्हणू कठीण परिश्रम। श्री हरिगुरुले अनुग्रहान महोत्सव चंदायन जाले मुक्ताय समारंभाक येवन पावलो। श्री हरिगुरुले चरण सेवा भाग्य मेळे। आता हे महोत्सवा मुक्ताय समारंभाक नाद नमन करच्याक श्री नवीन आचार्य हांकां विनंती करत आसा। परमपूज्य गुरुले सानिध्यांतू श्री नागेंद्र आचार्य फॅमिलीसान दोग लोकांनी आणि कमिटीच्या दोग लोकांना वेदिकेरी उपस्थित उरका म्हणून विनंती करत आसा।
धन्यवाद नवीन आचार्यांका. आता वेद नमन करच्याक पूजनीय वैदिक वृंदाक विनंती करत असा. हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्व्याशेम देवहितं यदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयनो अस्तु. शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ वेद नमन केलेले वैदिक वृंदाक धन्यवाद. आता महिला वृंदासानं गीत नमन. राम 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 म्हणा राम राम राम. विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. राम 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 म्हणा राम राम राम. विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. रघुकुलातील कुआईलो पतगाळिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक. रघुकुलातील कुआईलो पतगाळिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक. राम 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 म्हणा राम राम राम. विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. विद्याधीश गुरुवराले चरण स्पर्शाना धन्य मोलकोड ग्राम धन्य सज्जन. विद्याधीश गुरुवराले चरण स्पर्शाना धन्य मोलकोड ग्राम धन्य धन्य सज्जन. राम 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 म्हणा राम राम राम. विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. विद्याधीश गुरुवराले दिव्य हस्ताना श्रीदेवा करजत पल्लकी द्वार समर्पण. विद्याधीश गुरुवराले दिव्य हस्ताना श्रीदेवा करजत पल्लकी द्वार समर्पण. राम 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 म्हणा राम राम राम. विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. विद्याधीश गुरुवराले आशीर्वचन ऐकून जाव्या आम्ही परम पावन. विद्याधीश गुरुवराले आशीर्वचन ऐकून जाव्या आम्ही परम पावन. राम 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 म्हणा राम राम राम. विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. राम नाम जपन कोर्या जन्म सार्थका. रामदेव वीर विठ्ठल भक्ती मुक्तिदायक. राम नाम जपन कोर्या जन्म सार्थका. रामदेव वीर विठ्ठल भक्ती मुक्तिदायक. राम 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 म्हणा राम राम राम. विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. राम 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 म्हणा राम राम राम. विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. विद्याधीश गुरुवरांक
गुरुदेवाले प्रणाम. भक्तिगीत नमन केलेले महिला वृंदाक धन्यवाद. उपस्थित आशिल्ले अतिथी अभ्यागतांक श्री हरिगुरू चरण सेवकांक स्वागत करच्या येताची श्री गोपाल भट. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः. बुद्धेर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगथा अजाढ्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणाद् भवेत्. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत्. तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. आयच्या दिवसांतू आमगेले गुरुवर्याले एक पंचदिनात्मक मुक्कामाचे अंतिम घट्ट म्हणजे सभा कार्यक्रमांतू आमी सर्व हांगा मेळिल्ले आसाची. तशी प्रथम जे आमगे न्हू आमगेले एक आमी कसं निमंत्रण केल्ले ते निमंत्रण स्वीकार करून घेऊन आमगेले 37वे वर्धंतीक पंचदिनात्मक मोक्काम आमकां अनुग्रह करून मोलकोड गांवचे समस्त शिष्यवृंदा वयरी अनुग्रह करून हांगा येवंक घेवन हे 5 दिवसाचे कार्यक्रमांतू आमकां सर्वांक मार्गदर्शन करून घेवन आयच्या दिवसांतू सभेरी विराजमान जावन आशिल्ले तसले आमगेले नित्य प्रातस्मरणीय गुरुवर्य श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजांक आमगेले देवस्थानाचे आडलित मंडळी अर्चक आचार्य कुटुंबीय तशींची 10 जन आणि गांवचे समस्त शिष्यवृंदातर्फेन भक्तिपूर्वक वेदिकेचारी स्वागत अर्पण करता. तशींची वेदिकेचारी बशिल्ले आशिल्ले आमगेले गांवचे म्हालगडे श्रीयुत विष्णू भट मामांक हांव आमगेले सर्वाल तर्फेन आदरणीय जावंक घेवन स्वागत करता. तशींची आमगेले कार्यकारी मंडळीचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले तसले श्री नागेंद्र पै मामांक तांकां आमगेले सर्व मोलकोडकारां तर्फेन आदरणीय जावंक घेवन स्वागत समर्पण करता. तशींची आमगेले अर्चक आचार्य कुटुंबियाचे प्रमोद आचार्य हांकां सर्वाल तर्फेन वेदिकेचारी स्वागत करता. तशींची अर्चक आचार्य कुटुंबियाचे श्री गुरुदत्त आचार्य हांक वरकेन आमगेले सर्वाल तर्फेन आदरणीय जावंक घेवन स्वागत करता. तशींची आमगेले मठाचे समस्त सिब्बंदी वर्गांक आणि परिचारकांक वैदिकांक हे सभा कार्यक्रमाक हांव मोलकोडकारां तर्फेन आदरणीय पूर्वक जावंक घेवन स्वागत सांगता. तशींची हांगा जमील तसले गांवचे परगांवचे सर्व वैदिकांक सर्वाल तर्फेन हांव तुमकां स्वागत सांगता. तशींची हांगा नाना गांवच्यान आयिल्ली आसाची. तशींची दुसरे देवस्थानाचे आडळित मंडळी अर्चक कोणी आयिल्ले आसलेरी तांकां सर्वांक आमगेले मोलकोड गांवचे समस्त समाज बांधवा तर्फेन हांव तांकां स्वागत सांगता. तशींची परमपूज्य गुरुवर्याले आशीर्वाद घेवका म्हणून हांगा आयिल्ले तसले सर्व समाज बांधवांक सर्व शिष्यवर्गांक हांव आदरणीय जावंक घेवन स्वागत सांगून म्हगेले स्वागत भाशण हांगाची समाप्ती करता. कृष्णार्पणमस्तु. उपस्थित आशिल्ले श्री गुरु चरण सेवकांक नुडी नमन केलेले श्री गोपाल भट्टांक धन्यवाद. आता गुरुदेवाले पाद्यपूज सेवा करता म्हणून आचार्य कुटुंबीय आनीक कमिटीच्यांक विनंती करत आसा.
आम्ही उल्लोच उत्र ध्यान जावो चमकूट चमकण प्रदक्षिण जावो काडचे नीद ध्यान जावो म्हणून शुद्ध चित्तानं शुद्ध भावानं अहर्निशी श्री गुरु हरिगुरुले ध्यान करत आमगेल जीवन सार्थकी करून घेव्या. गुरुदेवाले पादपूजे सेव केल्ल्या भजक जनांक धन्यवाद. आता प्रास्ताविक करच्याक श्री SM भट हांणी येता आसाची. प्रथम जावन आमगेलो आराध्य देव मुख्य प्राण लक्ष्मी वेंकटेश देवाक नमस्कार करत बृंदावस्थ समस्त स्वाम्यांक नमस्कार करत ವೇದಿಕೆಯರ್ ಆशिल्ले परमपूज्य गुरुवर्याक साष्टांग नमस्कार करत ವೇದಿಕೆಯರ್ उपस्थित आशिल्ले सर्व मालगड्यांक नमस्कार करत तशींच ವೇದಿಕೆ येद्र आशिल्ले सर्व मालगड्यांक नमस्कार करत आयचे कार्यक्रमांचे प्रास्ताविक जावन एक 2 उतर उलोवच्याक स्वामेले अनुमती मुखांतर हे कार्यक्रम प्रास्ताविक सुरू करत आसा. कितलेकी दिवस दोन आमी हे एक दिवसा खातीर स्वाम्याला उपस्थिती खातीर राखत आशिल्ले. हळदीपूर कॅम्पान तो लास्ट इयर हळदीपूर कॅम्पाक आमी आमकां एक 5 दिवसाचे वास्तव्य दिवका म्हणून स्वाम्याला विचारलें. ताजे नंतर मंकी गेले तेन्ना विचारलें. तशींच पयरे घरा येयले तेन्ना समोरची आमी वचून अनेक फावटी विचारलें. आमकां एक भंय आशिल्लें की हे वर्स बी मेळटा की ना आमकां. लास्ट इयर आमी विचारिल्लें. थोडे तरी अनानुकूलतान स्वाम्यान तांची एक ಒತ್ತಡ निमित्त गोवाचे आमकां कार्यक्रम मुखायल वर्स दिता म्हणलें. अवंद तशी ಒತ್ತಡ आशिल्लें जालें की स्वाम्यान आमकां लास्ट 45 दिवस फाटी कन्फर्म केलें कितें म्हणशीत तुमकां 5 दिवस आमी विचारलें तितले दिवसाचे आमकां एक वास्तव दिता म्हणून सांगलें. त्या दिवस आमगेले समस्त गांवांत लोकांक मस्त खुशी जाली की म्हळ्यार स्वाम्यान आमी विचारलें तितले दिवसाचे मोक्काम दिलें म्हणून खुशी ना. समान 45 दिवस आशिल्ले. आमकां मेळिल्ले एक शॉर्ट पिरियडार आमी कशें केलें की म्हळ्यार आमी एक 500 लोकांक बसून एक कार्यक्रमांचे शॉर्ट टर्म आसा म्हणून न्हू कार्यक्रमांचे एक ब्रीफ जावन एक रूपरेश तयार केली. कितलो खर्च बसतलो ह्या कार्यक्रमांक इतले दिवसांत तूं म्हणून न्हू. तशेंच एक 10 लोकांले एक मिटींग आपयलें महिला मंडळी आनीक ओटो समस्त कमिटी मोलकोडचे गांवचे लोकांले ओटो लोकांले देवाल हैदराबाद आपयल्ले ते एक मिटिंगाक इतलें की म्हळ्यार कोणी निरीक्षण केलें ना. त्या रितीर आमकां एक सपोर्ट मेळ्ळो. हणकासू म्हळ्यार एक दुड्डू आशिल्लो वयतर जाल्यार कार्यक्रम कशी करीत म्हूण एक धैर्य जाय आशिल्लें. तशें न्हू आमी एक प्लॅनिंग केलें इतलो दुड्ड लागतलो म्हणून न्हू. लोकांक देवा मुखार आमी निरीक्षण केलें ना की तांगेले आस की ना की म्हण पळयलें ना. स्वाम्यांक हे वर्स अजुनूच आमी हे रितीर स्वागत केलें ना. हे रितीर तांकां एक खुशीन धाडका म्हळ्यार उद्देशान तांगेलो आतां आसा ना म्हणून विचार केलो ना. तांगेलो मनसो इच्छे म्हळ्यार आमी निरीक्षण केलें की ना जास्ती तांणी एक दुडवांचे एक मानसीक सपोर्ट म्हणटाचे आमकां तो दिलो. आनीक कार्यक्रमाक कितलो दुड्ड जाय पळय ताजे एक 50 to 60% आमगेले देवा येद्राक लोकांनी एक वागदान म्हण केलो. आमकां तेच क्षणार लेखलें की हे वर्सा कार्यक्रम आमी लेखिले की ना बरें जाता म्हणून न्हू. हाका ಒಟ್ಟು मुख्य कारण आमगेले गुरू आशिर्वाद म्हणून न्हू. हांव सपेरे सांगच्या खुश पावत आसा. तशेंच हे कार्यक्रम ज्या लेकीचे आमी आमगेलो मुख्य जावंक न्हू खंयचे कार्यक्रम करचे असल्यारीचे आमगेल्या गांवचे एक बॅकबोन म्हणटाचे हे कार्यक्रमाक संबंध एक रूपरेश तयार करचे खातीर आमगेले विक्रम भट मामाले कडेन गेले. आमकां आशिल्लो व्हड धैर्य म्हळ्यार तोचे तागेले वचून आमी विशय प्रस्ताव केलो की आनी थंय गोवा आसतना विशय प्रस्ताव केलो. स्वाम्यान 5 दीस दिल्ले का आमी खंयचे रितीर कार्यक्रम करूं का तूं एक मार्गदर्शन दिवं का तूं एक मिटिंगा येवं का म्हणून. तागेले थंयचे कार्यक्रम कशे आसा म्हळ्यार ताका समनिच्याक फुरसत मेळना. तसले एक हांतू ताणें एक दिवस येवंक घेवन हांगा एक मिटींग घेवंक घेवन पूर्ती कार्यक्रम कशी कोरका कशी चॉकआउट कोरका कशें कसन कोरका ಒಟ್ಟು लोकां बसोंक घेवंक घेवन पुरा कार्यक्रमा जबाबदारी कशी वांटून दिवं का तशी वांटून दिली. आनी एक विशय म्हळ्यार स्वाम्यांक हे फाटी कशी आपोवन हाडका बरें कोन्न आपोवन हाडका की अगदी बरें कोन्न आपोवन हाडका तो एक विशय विचारलो ताणें. पुरा लोकांक खुशी ना.
अगदी बरें करून खंयचेय गांवांत अशे हे रितीर तांकां स्वागत करून 5 दिवस तांकां एका खुशीन धरता तसले कार्यक्रम जाल्लो उरचे ना तशें आमी मोलकोडच्यान कोरकाम म्हणलें एक ओट्टू लोकांनी एक वक्करल मनीस म्हणटा एकू मनान तांणी अभिप्राय दिलो तेच प्रमाणान ताण बी आमकां आश्वासन दिलें तुमी मुखार सुवा तुमगेले फाटी बलाक ओट्टू रिती तनू मना धना तिन्नी हाजें नांव तुमगेलें फाटी बला आसा आमगेले गांवचे कार्यक्रम आमी ओट्टू लोकांक कोण बरें कोन्न कोरया म्हणून घेवन ताण एक आमकां आश्वासन दिली तागेलें आश्वासनें तागेलें मार्गदर्शना आनी ताण हांगा राबोवंक घेवन 30 तारीखेक म्हळ्यार पयर 30 तारीखक तो हांगा आयला म्हळ्यार आमगेले गुरू आमगेले गांवांत येताची तांकां खंयचेय रितीची तोंदरे जावचें ना तांणी खुशीन हांगसान आमकां एक मनस्पूर्वक आशिर्वाद दिवंक घेवन ओचका म्हणलें एक भावने ना तो पयले येवंक घेवन आमकां ओटूक मार्गदर्शन दिवंक घेवन इतलोटू चंदा येवची का आमगेले श्रम कशे 50% आस की 50% श्रम हांव इसराबेरी खुशीन सांगत आसा की म्हळ्यार विक्रम भट मामाला आसा म्हणून हांव मनस्पूर्वक सांगत आसा आमी सबंद गांवचे वतीन ताका आमी हृदयपूर्वक धन्यवाद अर्पण करत आसाची तशी एक हे 5 दिवस आमकां कशी गेले म्हणून गोतना आज आमी लास्ट घट्ट म्हणटाची ताका समारोह हे आमी एक जड मनान आमी हो समारंभ करत आसाची कितके म्हळ्यार आमकां स्वाम्याक हांगसान धाडचे कोणाक बिलकूल मन ना जाल्यार अनिवार्य आमी ह्या कार्यक्रमांत एक वज्ज मनान हो कार्यक्रम मुखार शित आसाची इतले चंद कार्यक्रम जाले म्हळ्यार प्रती एकल्या तोंडान तो आईल उरो हांगा आशिल्लो उरो पळयल्लो उरो ओट्टू लोक आमकां सांगत आसा की म्हळ्यार असल कार्यक्रम मोलकोडांत हाजे पयलीं जाल्लो नाशिल्लो मुखार आमी करचे बद्दल प्रयत्न करुया कित्याक म्हळ्यार आमगेलो उद्देश सबंद गांवचेलो तोच आसा की म्हळ्यार आमी केलेलो एक कार्यक्रम पळोवन मुखावेल गांवांत तो अनुकरण करता तशें एक उद्देश आमी प्रती एक कार्यक्रमान दवरूंक येता गांव सान उरचे पुरो लोक कमी उरचे पुरो जाल्यार खंयचेय रितीन आमी हे कार्यक्रमांत खंयचेय गांवच्या सोंड दिला म्हळ्यार खुशी म्हाका आज हे सभेंत हांव घंटा गोश्टीन सांगत आसा हाका कारण हांगा आशिल्ले समस्त लोक ताजे पयले आमगेले गुरू आशिर्वाद म्हणून सांगच्याक खुशीन सांगत आसा अनेक म्हळ्यार स्वाम्यान तांगेले कितले एक ओत्तड उरो प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वाम्यान उपस्थित उरून आशिल्ले ओट्टू लोकांक एक आशिर्वचन दिवंक आशिर्वाद दिवंक घेवंक घेवन आनी तांणी एक अर्ध तास पुणी प्रत्येक कार्यक्रम पळयले खातीर आमी सबंद गांवचे तांकां हे वेळार आमगेले नमस्कार सांगत आसाचे एक 5 दिवस आमगेले कशे कार्यक्रम चल्ले की म्हळ्यार एक सांस्कृतिक नगरी म्हणून मोलकोड हें देवस्थान सांस्कृतिक नगरी तशी करून दवरला प्रत्येक कार्यक्रम आमी कशी रूपरेषा तयार केल्ली की म्हळ्यार शिता प्रत्येक कार्यक्रम एक मुखावयली संस्कृतीक पयले संस्कृती कशी आशिल्ली आमगेले ती दाखोवचे खातीर आमी प्रत्येक भजन उरो यक्षगान उरो नाटक उरो प्रत्येक आयज म्हळ्यार आतां मुखावेल जनरेशन विसरता आसा ते विसरचे ना म्हणले खातीर आमी ते पयलेचे संस्कृती मुखावेल जनरेशनाक कळोवचे खातीर प्रत्येक कार्यक्रम सेट केल्लो आसा प्रत्येक आमगेले मना प्रमाण बरे रितीर चलत आसा हाका ओटू हाका प्रती एकले कारण म्हळ्यार एक दोगाल निमित्त हो कार्यक्रम चलना सान उरो होड उरो प्रत्येक तांगेल्या हातान कशी जाता तशी तुमी अटू सहकार दिल्लो आसा तांतूं मुख्य जावन हांगा 3-4 नांव सांगचे का हांव हे वेदिकेर खूश पावत आसा कितके म्हणटा खंयचे एक कार्यक्रम जावका जाल्यार ताका 1-2 लोकांक निमित्त जायना ताका एक कनिश्ट पक्ष एक 4-5 लोकांना मेन जावन ते कार्यक्रमान जबाबदारी घेवची आसा घेवका पडटली ते हाज वेळार आमगेले हांगासा न्हू हांवें 3-4 नांव सांगचे हें करता तांणी मेन जावन हे कार्यक्रमांक बॅकबोन जावन काम केल्लें आसाची एक अक्षय पै एक नारायण भट एक प्रसन्ना नायक एक मनोज असे हे 4-5 लोकांना एक विनीत शानबाग हे 5 लोक हे कार्यक्रमाचे बॅकबोन जावन काम केल्लें आसा तांगेले एक श्रम ताजे बरशी आमगेले एक ताका सपोर्ट ओट्टू हाजेन इतलो चंद कार्यक्रम जाल्लो आसा हे ओट्टू कार्यक्रम आमकां गुरूल आशिर्वादन जाल्ल्या म्हणून घेवन लेखत आसा ताजे खातीर पुरा लोकांक हांव अनेक पाटी आमगेले गुरूक नमस्कार करत एक 2 उतर उलोवचे अवकाश दिल्लो लोकांक हांव तुमकां आनीक वेदिकेर आशिल्ल्या म्हालगड्यांक आमगेले गुरूक आनी हांगा देवाक नमस्कार करत म्हगेले 2 उतरां समाप्त करत आसा अल्पानामपि वस्तूनां समति कार्यसाधिका तृणर्गणत्वमापनै बध्यन्ते मत्तदन्तिना
म्हळ्यार सानसान्न तण घेवन विंडील राजवान मद गजाक बी बांदूंक घालीत खंय हांगाशीन पुरा सानसान्न तण तसल पुरा हें करून न्हू असल एक कार्यक्रम केलो ताका अशे हरी गुरू अनुग्रह बी आसा ताका आमगेले मुख्य प्राणाले अनुग्रह बी आसा तशी सानसान्न तण ओट्टू करून असल एक कार्यक्रम केलेले ओट्टू लोकांक धन्यवाद सांगिल्ले श्री SM भट हांकां धन्यवाद. आतां श्री नवदुर्गा महिळा मंडळी हांगेल कडच्यान आमगेले गुरुदेवाक एक सान समर्पण करचे आसा सेवा त्यात वट्टू महिळा संघाच्यान हांगा येवन बसून जाल्यार बेडना पांय पडून रावका आमगेले ते उबारून व्हरच्या जायना देखून वॉलंटियर्सा सांगल्या उंच दिवच्याक आमी वट्टू पांय पडून घेवन हांगा राबया म्हूण सांगत आसा. आमगेले जप केंद्राक परमपूज्य गुरुदेवान सेतुबंद राम म्हणून एक नांव दिवंक न्हू आम कितलोटू एक अनुग्रह केल्ल्याक ते महाभारत हाजे एक संबंध पडवल्ले एक शरसेतुबंदाचे राम दिता आसाचे आमी समर्पण करत आसाचे. हे कावी आर्ट श्री जनार्दन हावंजे हांणी आमकां कोरून दिल्लें आमी सांगिल्ले प्रमाणारी कोरून दिलें तांणी ते म्हळ्यार महाभारतांतूं शरसेतुबंद अर्जुनान आनी मुख्य प्राणांक शरसेतुबंदा बद्दल एक हें जालतावळी राम येवन प्रत्यक्ष जाता एक सायड ताणें हनुमंताक राम जावन दाखयला त्या आर्टांतूं अर्जुनाक कृष्ण जावन दाखयला तसले एक सुंदर कावी आर्ट ते जनार्दन हावंजे बी धन्यवाद. आता ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣಿಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂಗೇನು ವಿಚಾರತ ಸ
आम्ही एक रजत पल्लक्की हे पेटेस देवा समर्पण केले देखून ताजे सवी नेनपा खातीर गुरुदेवाक बी एक पल्लक्कीचे हे स्मरणीक अर्पण करत आसाची भक्तिभावानं धन्यवाद समर्पण केल्ल्यांक. विक्रम भट हांकां परमपूज्य गुरुदेवाल कडच्यान आशिर्वाद. आतां हांगा एक विशेष कार्यक्रम हें केल्लो आसा. आतां हाजे पयलींचें हांव तुमकां एक हें सांगिल्लें आशिल्लें कशें की म्हणशीत ह्या कार्यक्रमांचे पुरा बॅकबोन आमगेले गांवच्यो एक मनुश्य तो म्हळ्यार विक्रम भट मामो. आज आमगेले संस्थानांत वचून न्हू गे मोलकोडचे गांव गुर्त जावच्याक मुख्य जावन कारण तोची खाली संस्थानान ना तो 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 कशें आसा की म्हणशीत आमगेले पयले गुरुले आनी आतो गुरुले एक विश्वासीक स्वयंसेवक जावन गे न्हू तांचें एक काम करत आसा. दिवंगत पद्मावती आनी श्रीनिवास पांडुरंग भट हांगेलो चवथे चल्ल जावन गे न्हू 29/12/1985 ಅಂತೂ ಜನ್ಮ ಆಯಿಲ್ದು. घरा कडेन कश्टारी 10ನೇ ತರಗತಿ 10ನೇ क्लास पसून वाजून घेवन मुखावेल जीवनोपाय खातीर तो पर्तगाळी मठाक 5 वर्स शिक्षण केलें. आमगेले पुण्यकी की तागेले एक योग की गोतना अंतू स्वामेले मठ अंतू एक सेरूचो योग मेळ ताका मे 10 1926 मे 13 2000ನೇ इस्वीक फस्ट तो मठ अंतू प्रवेश केलो आसताणे. आजीक सुमार 25 वर्स अविरत जावन गेलो तो थंय खंयचे एक कपू चुके नाशी तो काम केल्लो मनशाक आमकां सबंद मोलकोड गांवच्या वतीन खूश जाता आसा. 2006 मे 10 तो फस्ट हेग्गार कॅम्पाक जॉइन जाल्ले आशिल्लो. तशेंच पयर एक 2 वर्स देखून 2 वर्स पसून खंयचे एक कॅम्पा वचनाची पर्तगाळी जाली तसले बिल्डिंगाचे ಒಟ್ಟು काम एक जबाबदारी स्वाम्याले एक मार्गदर्शनारी स्वाम्याले अनुपस्थितीन तो कशी कोरका की तशी कोरगेनो स्वाम्याले शब्बाश गिरगे तसल मनुष्य म्हणच्याक हे वेदिकेर मोलकोड तर्फीन आमकां मस्त संतोष जाता आसा. तो मनुष्य कशें आसा की म्हळ्यार येदो ताका हांव तेमेचे इतलो व्हड जाल्लो आसा ताका राग येवचे जेवप जनाक कशी चंदाई नोरका जेवप ते पुरा ताका गोत आसा. आमगेले हे गांवचे समस्त कार्यक्रमांक तागेले एक मार्गदर्शन तागेले एक अनुभव ಒಟ್ಟು हाजे ना गांवचे कार्यक्रम बरो जेवका स्वाम्याले कार्यक्रम बरो जेवका म्हणले ती भावना ताका आजिका आसा. त्या देखून हे संदर्भार ताका आमी वेदिकेर आपोवंक एक सन्मान कोरका मोलकोडच्या गांवांत वचून एक सन्मान कोरका म्हण एक मन केलं आसा जाल्यार थोडे जे प्रतिबंध रुपार हें उरच्या देखून ताका एक ತೊಂದರೆ आशिल्ली देखून तो आज वेदिकेर येवचे स्थितीर ना. ते देखून तागेले तर्फीन आज कोणी तागेले फॅमिली वतीन तागेले भयणी येवंक घेवन हे एक मुमेंट स्वाम्याले आशिर्वाद रुपाचेर घेवका म्हणून आमी निरीक्ष करत आसाची. तशींच ಒಟ್ಟು लोकांक उट्टा राबून स्वाम्यान तांकां मुमेंट दिता आसतना आमी गांवच्या लोकांना तुमी बशिल्ले जाग्यार उट्टा राबून चप्पल मारत ताका एक आमी गौरव समर्पण करूं हे रुपार पुणीची म्हणून घेवन तुमगेले ಒಟ್ಟು लोकांक विनंती करत आसा. परमपूज्य स्वामी तांकां एक आशिर्वाद रुपार हे मोमेंट दिता आसाची. पुरो लोक चप्पल मारत विक्रम भट मामाका आमी हे एक सान एक उडगिरे स्वाम्याल मुखांतर ताका पावोवचे कार्यक्रम केलेले आसा. तशें हे कार्यक्रमाक स्वाम्यान तांकां आशिर्वाद केला म्हणून घेवन आमी खुशी जाता आसाची. आनी तागेले मुखावेल जीवन खुशीर उरो अशींच तागेलो एक सहकार मठांतू आनी आमगेले हांगचे गांवचे एक देवस्थानांचेर लोकांचेर उरो म्हणून घेवन स्वाम्याले पांय पडत आमगेले एक 2 उतरां बंद करत आसा.
विक्रम भटाबद्दल सविस्तार जाऊन सांगिले श्री SM भट हांकां धन्यवाद. आतां हांगा इतलो टू कार्यक्रम चलच्याक रजत पल्लक जावं रजत द्वार हांकां ಒಟ್ಟು दान हेंक परमपूज्य गुरुदेवाल कडच्यान स्मरणिके आनीक फलमंत्राक्षते नांव वाचून सांगताची ते प्रकार येवन घेवका म्हणून विनंती करत आसा. रजत पल्लक्की कोडुगे श्री नागेंद्र पै मोलकोडकर हांनी वेदिकेर येवंक न्हू स्मरणीक घेवका म्हणून विनंती करत आसा. ರಜತ ದ್ವಾರ ಕೊಡುಗೆ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ತಿಮ್ಮ ಭಟ್ ಕುಟುಂಬೀಯರು हा निवेदिकेर येवका म्हणून विनंती करत असता. श्री विष्णुदास भट अँड फॅमिली दय करून चप्पाळी मारनो आणि तांणी दान करत तशी तुम्ही प्रोत्साह दिवका म्हणून विनंती करत आसा. श्री विष्णुदास भट अँड फॅमिली मुकावेले श्री गोपाल कृष्ण भट अँड फॅमिली श्री केशव पै अँड फॅमिली श्री अभय अँड श्रुती प्रभू श्री रामदास नरसिंह आचार्य अँड फॅमिली प्रसाद रघुवीर पै पांडुरंग सुब्राय कामत श्री अशोक गोविंद पै अँड ब्रदर्स श्री रामदास नरसिंहाचार्य फॅमिली श्री नारायण भट्ट अँड ब्रदर्स अशोक गोविंद पै अँड ब्रदर्स
श्री रामचंद्र नायक अँड फॅमिली, श्री रामचंद्र नायक अँड फॅमिली, श्रीमती वर्षा व्यंकटेश प्रभू अँड चण्या भट ग्रँड चिल्ड्रन्स, श्री शानबाग फॅमिली मोलकोड, श्री अरविंद हनुमंताचार्य, श्री अरविंद हनुमंताचार्य, श्री हनुमंत गंगाधर पै, श्री संजय ए पॉय, श्रीमती सुनंदा अँड श्री गणपती पै अँड फॅमिली, श्री अनिल भट्ट, नाही अंग सांग. श्री नागेश आचार्य, श्री प्रकाश नायक, श्री मुरलीधर भट्ट अँड फॅमिली आणि श्री मुरलीधर भट्ट अँड फॅमिली, एक विनंती आसा, आतां दिल्लीले कोण व्हड अमावंट दिल्यान तांकां मात्र प्रसाद दिता आसचे.
हाजे नंतर स्वाम्याला आशीर्वचन आसा. ताजे नंतर पुरा वॉलंटियर्स आनी महिला वॉलंटियर्सांक प्रसाद आसा लास्ट तो ಒಟ್ಟು ಕೋರಿಂಗ್ ಏನೋಚಿ ಓಚ್ಕಶಿ ವೆಚಿ ಕುಣಿ ಮದ್ದು ಊಟ ನೋಚನ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. रामकृष्ण प्रभु फॅमिली होन्नावर. फ्रेंड्स ऑफ नितीन आचार्य. होय कोणाला ती तुझी घे पटकन. श्री चेतन शेनवी अन्नदान सेवा अँड किचन ग्राइंडर. श्री नागेंद्र पै अँड फॅमिली. रामकृष्ण रामकृष्ण प्रभू अँड फॅमिली होन्नावर. फ्रेंड्स ऑफ नितीन आचार्य. तशीची आमगेले देवळाचे उट्टू कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित घडोवन चंद्रितीन तांगेले मार्गदर्शनारी काम करून दिन तसले आमगेले वैदिक वेदमूर्ती श्री श्रीधर भट होसाड हांनी येवन स्वाम्यालेग एक फलमंत्राक्षत घेवका म्हणून हांव विनंती करता आसा. धन्यवाद. आता धन्यवाद समर्पणेक श्री विनीत शानबाग हांकां विनंती करत आसा. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. प्रथम जावन श्री मुख्य प्राण लक्ष्मी वेंकटेश देवाक शिरसाष्टांग नमस्कार करून आमगेले संस्थानाचे श्री गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाचे श्री आराध्य देव श्री रामदेव श्री विठ्ठल देवाक नमस्कार करता. तशीच मोलकोट गांवाचे आनी लागींचे स्थानीय सर्व देवांक नमस्कार करून आमगेले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाचे परंपरेचे श्री नारायण तीर्थ स्वाम्याले आरभ्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाक नमस्कार करून आज आमगेले 30 पुनर्प्रतिष्ठा वर्धंतीचे कोणे दिवसाचे सभा कार्यक्रमांत विराजमान जावन आशिल्ले श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजांक तांगेल चरणांत नमस्कार करून आयचे वंदनार्पणेचे विशया बद्दल 2 उत्तर उलोवच्याक प्रयत्न करता आसा. प्रथम जावन आमगेलो इष्टदेव श्री मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवाक अनन्य भक्तिपूर्वक नमस्कार.
आमगेले मोलकोड गांवाचे आनी कमिटी तर्फेन हांव धन्यवाद समर्पण करता. आमगेले एक सान गांव आमगेले लोकाले जनसंख्या मस्त म्हळ्यार मस्त विरळ असल एक गांवांत तो असल एक व्हड कार्यक्रम जावच्याक आमगेले देवाल आशिर्वादू कारण आमी एक मुकुटी दिवस एक हांगा सब केल्ली. मुकुटी दिवस संतर्पण जाले नंतर एक सब केल्ली. ते सभे भितरी आमकां लोकाले एक सपोर्ट पळोवन कार्यक्रम कशें जाता म्हणले बदल एक सान एक आमकां एक क्ल्यू मेळ्ळे. ते कशें की म्हळ्यार उठू जाल्ले देवाल निमित्तानाची त्या निमित्तान हांव प्रथम जावन आमगेले देवाक हांव हे संदर्भेचेर प्रथम जावन वंदन अर्पण करता आसा. तशीच 33 वर्साचे संदर्भेचेर परमपूज्य स्वाम्याले आमगेल्या गांवांत पादस्पर्श जाल्ले ते टायमारीची आमी देवाक रजत पल्लक्की कोर कामळ बदल स्वाम्याले विचारले तेन्ना स्वाम्यान एक अनुग्रह केल्लो आमकां. त्या प्रमाणे 33 वर्साचे पुनःप्रतिष्ठा वर्धंती संदर्भांत स्वाम्याले दिव्य उपस्थितींतू आनी मार्गदर्शनांतू आमकां हे एक वास्तव्य प्राप्त जालें. तशीच आमगेल्या देवाक शतकलश अभिषेक करून अर्चन करून तशीच देवाक नूतन निर्मित रजत पल्लक्की रजत गर्भद्वार समर्पण करून संस्थाना देवालय सेव करच्याक तशीच स्वाम्याल सेव करच्याक अनुग्रह केले तसले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाचे परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले चरणांतू शिरसाष्टांग नमस्कारपूर्वक नमस्कार अर्पण करता आसा. आमगेले कार्याध्यक्ष अत्यंत प्रितीचे श्री नागेंद्र नागप्पा पै हांणी आमी म्हळ्यार रुपया पालखी कोरका देवाक एक समर्पण करका म्हणलें तेन्ना ते कामाक आपूण म्हळ्यार जबाबदार घेता म्हणून आमकां तेन्नाची तांणी एक वाग्दान केल्लें. त्या प्रमाणे आमगेले एक लांकडा पालखी करचे धोरण आमी स्वर्णा ज्युवेलर्साक हे एक कार्यक्रम करचे दिल त्या टायम धोरण आमकां पूर्ण प्रमाणे तांगेलो सपोर्ट जाल्लो आसा. आनी तांणी आमकां आमी तांकां केन्ना कसन सहाय विचारला की तेन्ना तांणी आमकां तांगेले एक सहाय केन्ना केल्लो आसा आनी देवाक केन्ना तांणी एक तांगेले एक सेव पावयल्लो आसा. त्या निमित्तान हांव आमगेले गांवचे तर्फेन आमगेले कमिटी तर्फेन तांकां प्रथम जावन धन्यवाद सांगता आसा. तशीच आमगेले हे नूतन पल्लक्की रजत पल्लक्की करचे टायमारीचे एक आमगेले हांगाचे भट्ट कुटुंबीय सुब्राय तिम्मप्पा भट्ट हांगेले कुटुंबीय लोकांनी आमी बी एक देवाक एक सेव करता. त्या निमित्तान आमी एक नूतन रजत गर्भद्वार समर्पण करताची म्हणून तांणी मुखार सुनायले. तांकां बी हांव हे टायमारी तांणी एक सेव केले बदल तांकां बी एक आमगेले कमिटी वतीन आनी आमगेले गांवच्या लोकां वतीन एक धन्यवाद समर्पण करता आसा. तशीच आमगेले गौरवाध्यक्ष जावन आशिल्ले तसले गजानन पै हांणी हे कार्यक्रमांत उपस्थित नाची जाल्यार बी तांकां एक उडगास करून तांकां बी एक धन्यवाद सांगता आसा. आमगेले श्री मंकाळ वैद्य हांणी सन्मान्य शासकरू आज तांकां हांगा कारणांतरा निमित्तान उपस्थिती घडोवचें जालें ना. तांकां बी एक उडगास करून म्हळ्यार तांगेले निमित्तान आमगेल्या गांवांत सुमार इतले सरकाराचे एक जो अनुश्ठान जावचे आशिल्ले ते काम जाल्लें आसा. ताजे बद्दल हांव तांकां एक गांवच्या लोकांच्या वतीन एक धन्यवाद समर्पण करता आसा. यज्ञानुष्ठान आनी तशीच उत्सवाक तांगेले एक मार्गदर्शन दिवन एक अत्यंत उत्सुकतेन चंदाईर कार्यक्रम करून दिले बदल आमगेले वैदिक वृंद वेदमूर्ती श्रीधर भट तशीच वेदमूर्ती मुकुंद भट तशीच वसंत भट माम हांकां हांव आनी तांगेले बस आयिल्ले सर्व सदस्यांक हांव हे संदर्भेर धन्यवाद समर्पण करता आसा. तशीच 3-4 दिवसांत देवाक एक मस्त फूल घालून मस्त एक विशेष अलंकार करून दिवच्याक आमकां सहाय केले तसले आमगेले पवन भट मामो तशीच आमगेले अजय भट मामो तशीच आमगेले अनंत भट मामो हांकां बी हांव धन्यवाद अर्पण करता आसा. आमगेले स्वाम्याल भरशी आयिल्ले तसले आमगेले संस्थानाचे वैदिक वृंद तशीच आनी तांगे भरशी आयिल्ले तसले परिचारकांक आमगेले कमिटी वतीन धन्यवाद अर्पण करता आसा. हे कार्यक्रम असल व्हड रितीचे कार्यक्रम जावका म्हळ्यार आमकां अनेक दानी वरण्य लोकांक एक सहाय लागची पडटा. म्हळ्यार तांणी पुरा लोकांना आमी तांगेले विचारिल्ले तशीच तांणी पुरा खुशेन तांणी आमकां एक सहाय केले बदल तांकां हांव हे टायमार आमगेले कमिटी वतीन आनी आमगेले गांवचे तर्फेन तांकां बी एक धन्यवाद समर्पण करता आसा. आनी सांस्कृतीक कार्यक्रम करून दिले तसले आमगेले सर्व कलाविदाक आनी तांगेले तंडाच्यांक पुरा आनी तशीच भजना कार्यक्रम हे फाटी भजना कार्यक्रम खंय पळयल्यार उट्टुकडच्यान म्हळ्यार 3 सायडाच्यान आमकां भजन आयकत आशिल्लें. खंयच्याय टायमार पळयल्यार हांगा भजन चालू उरता आशिल्लें. त्या निमित्तान त्या टायमार आमकां एक भजन करून दिवच्याक हांगा येयले तसले सर्व भजना मंडळींक बी हांव ह्या टायमार धन्यवाद सांगता आसा.
आमगेले हांव उट्टू लोकांक धन्यवाद सांगून आमगेले गांवच्या लोकांक धन्यवाद सांगना जाल्यार चूक जाता. आमगेले गांवचे समाज कशे की म्हळ्यार हांव पयलीं सांगिल्ले प्रमाणे सान समाज जाल्यार बीची आमी खंयचेय कार्यक्रम करता म्हळ्यार अत्यंत उत्सुकतेन अत्यंत उमेदीर आमकां तुमगेले एक सहकार दिताचे ताजे बद्दल हांव तुमकां कमिटी तर्फेन वापस धन्यवाद समर्पण करता आसा. आनी आमगेले गांवांत कशें की म्हळ्यार आमगेले समाजाचे लोक आमगेले कमिटीचे लोक आमगेले आचार्य अर्चक कुटुंब तशीच आमगेले वैदिक वृंद हे चार लोक मेळून एक रथाचे गाली चार कशी उरताची चंद्रितीन वचका त्या प्रमाणे वचच्याक एक सहकार आजून पर्यंत जाता आसा. आनी हे बी हाजे मुखार अशी चलो म्हणून स्वाम्या लेगी आनी तशीच देवा लेगी प्रार्थना करता आसा. तशीच आमगेले श्री किशोर पै हांणी आमकां पुष्पालंकार करून दिल्लो आसा तांकां बी हांव धन्यवाद समर्पण करता आसा. तशीच आमकां कार्यक्रम करच्याक आनी जेवणा वेवस्था करच्याक तांगेले स्थळावकाश करून दिले बद्दल विवेक हनुमंत आचार्य कुटुंबियांक आनी नरसिंह आचार्य हांकां बीची हांव धन्यवाद समर्पण करता आसा. जेवणा तयारीक आनी आयदनाचे आमकां सहाय केले तसले नागेश आचार्य आनी आमगेले देवस्थानाचे आडळीत मंडळीचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले तांणी आज हांगा उरच्या जल्ना तांकां बी एक धन्यवाद हांव समर्पण करता आसा. पार्किंगा वेवस्था करून दिले तसले श्री गोपाल कृष्ण भट कुटुंबियारू हांकां बी हांव एक धन्यवाद समर्पण करता. तशीच श्रीराम मंदिर मोळकोड हांकां बी एक आडळीत कमिटी वतीन बी हांकां एक धन्यवाद समर्पण करता आसा. आनी जेवणा तयारीक सहाय केले तसले श्री देवेंद्र प्रभू नायकनकट्टे आनी हांगेले एक संघटिकांक तशीच प्रकाश नायक मतो तंडदोर तांकां बी एक हांव धन्यवाद समर्पण करता आसा. पुरप्रवेशा तयारीक एक प्रवेश द्वार केले तसले श्री गोविंद गौडा हांकां बी एक धन्यवाद समर्पण करता. आनी आमकां ते जेवणा वाडचे कडेन उदकाचे एक वेवस्था केले तसले श्री मारुती शानबाग हांकां बी एक धन्यवाद समर्पण करता. यज्ञ मंडप तयार करच्याक एक मार्गदर्शन दिले तसले प्लॅनिंग करून दिले तसले श्री नागराज शानबाग आनी गणेश शानबाग संशी हांकां बी एक धन्यवाद समर्पण करता आसा. आनी कामगारी लोकांक हांगा म्हळ्यार पेंडॉल घालका हांगा ते पेंटिंगा काम उरता ते असलपुरा कामाक तेन्ना कामगारी लोक उरता आशिल्ले हांगा म्हळ्यार एक जेवणा वेवस्था ना म्हळ्यार एक हॉटेल गिटेल कसं ना म्हणले निमित्तान तांकां एक जेवणा वेवस्था करून दिले तसले श्रीमती प्रज्ञा प्रकाश नायक हांकां बी एक धन्यवाद समर्पण करता आसा. डेकोरेशन पेंडॉल लायटिंग हे वेवस्था करून दिले तसले श्री हरीश मंकी हांकां बी एक धन्यवाद समर्पण करता. सेवा कावंटरांत बिल्लींग वेवस्था पळोवंक येतले तसले आनी ताजे खातीर एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप केले तसले श्री नितीन रामदास आचार्य श्री रामकुमार मंगळूरू अँड श्री भूषण भट हांकां बी एक धन्यवाद समर्पण करता आसा. श्री व्यंकटेश प्रभू होन्नावर हांणी आमगेले गांवचे भावाजी तांणी केन्ना आमकां म्हळ्यार खंयच्या टायमार कसकसन एक हे टायमार भावाजी आमकां हें जावका म्हळ्यार तेन्ना त्या टायमार येवंक येना आमकां म्हळ्यार होन्नावरच्यान ताजी वेवस्था कितले वेळ जावो म्हळ्यार आमकां कसले लागीं कसलें मेळनाशिल्ले निमित्त तांणी ते एक वेवस्था केले बद्दल तांकां वरीची हांव एक धन्यवाद समर्पण करता आसा. आनी दर्शन भास्कर भट हांणी आमकां उदका बाटलेचे वेवस्था केल्लो आसा तुमकां पुरो ताण येनाशिल्ली तशी पळोवंक येतले खातीर तांकां बी एक धन्यवाद समर्पण करता आसा. तशीच आमगेले माध्यम मित्र लोकांक लाईव्ह पळोवंक येतले तसले श्री विशाल पडियार आनी वसंत पडियार हांकां बी हांव एक धन्यवाद समर्पण करता आसा. आनी आमकां विद्युत इलाके आनी बाकी पोलीस इलाक्याच्यान बी तांगेले एक सहकार मेळ्ळो आसा तांकां बी हे टायमार एक धन्यवाद समर्पण करता आसा. आनी आमी हे फर्स्ट टायम आमगेलो यज्ञ मंटप देवळाचे रायट सायडान केल्लो आसा. पयलीं केन्ना केल्लें म्हणून आमकां कुडको आसना बट हे टायमार हे फर्स्ट टायम एक नूतन एक यज्ञ मंटप तात्कालिक यज्ञ मंटप हांगा निर्माण केलो. एक पर्तगाळीचे तांणी थंय एक 55 यज्ञकुंडाची कशी एक वेवस्था केली की ताजे एक यज्ञकुंडाचे एक मादरी हांगा आमकां पळोवच्या मेळ्ळें आशिल्लें तशें जाल्लें ते एक जाग आमकां ह्या वर्सा दिले बद्दल रामदास आचार्य आनी कुटुंबियांक हांव धन्यवाद समर्पण करता आसा. तशीच आमगेले महिला मंडळी श्री नवदुर्गा महिला मंडळी आनी आमगेले स्वयंसेवक दिवसू रात्री एक करून न्हू काम करून आमकां हे कार्यक्रम अत्यंत चंदायेर करून दिवच्याक सहाय केले बद्दल कमिटी वतीन तुमकां हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगून म्हगेले एक वंदनार्पणेचे 2 उतर हांगा समाप्त करतात. तेरे मरे प्रत्यक्ष जावंगे न्हू तनु मन धन सहाय केल्ल्यांक सेव केल्ल्यांक मनपूर्वक धन्यवाद सांगिले. विनीत शानबाग हांकां धन्यवाद. ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹಾನ್ಯತಿಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಮತ್ತು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜದ ಶತಶತಮಾನಗಳ ತಪನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಸಕಲ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ विद्याधीश तीर्थ स्वामीಗಳು म्हणून राघवेंद्र पंडित कुमार हांनी फेसबुकांत एक लेखन घाल्या. ते तांणी तांगेले लेखनांत आसा सर्व शिष्यवृंदाचे मनांत आशिल्ले तेंचे आमगेले एक
सकल सारस्वत समाजाक अनर्घ रत्न आमगेले परमपूज्य गुरुदेव म्हणून आम्ही बिले कुणासाची मुकावेल दिवसांतू गुरुदेवाले वात्सव महोत्सव सानिध्य भाग्य पुनः पुनः आमकां मेळो म्हणून ಒಟ್ಟು मोलकोडचे चरणसेवकाले तर्फीन विनंती करत असा आणि मुकावेल वास्तव महोत्सवाक सिद्धत करचे खातीर अनेक हात राखत उरताची ते सिद्धतेचे वैभव हें वटू पळोवचे खातीर अनेक दोळे राखत उरताची ते महोत्सवाची चंदाई पळोवन सूचने मार्गदर्शन दिवच्याक अनेक वयोवृद्ध हृदय राखत उरताची म्हणून गुरुदेवाले विनंती करत आता परमपूज्य गुरुदेवानं आशीर्वचन अनुग्रह कोरका म्हणून नतमस्तक जावन विनंती करत असा. मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं मधुसूदनः मंगलं देवकीपुत्रः मंगलं गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. मुलकोड हे पंचग्रामांतू स्वामेल हे दुसऱ्याचे हांगा मोक्काम जायत आसा. परंपरेंतूची आमगेले 50 वर्षाचे एक परंपराची घेतलं म्हळ्यार अशी 2-3 पंथा मोक्काम केले अत्यंत कमी दिसून मिळता. किंतु तुमगेले हे एक देवान दिल तसलो अनुग्रह म्हणत की विदीन एक 3 वर्षा भितरी 2 पंथा मोक्काम जावत तसले एक अवकाश देवान करूसून घेतले. आमगेल म्हालगड स्वाम्यानं 89 की 90 अंतू हांगा पुनःप्रतिष्ठा करून घेवन दिल्ले. तदनंतर आम्ही लागी 3 वर्षा पहिले 2023 अंतू वापस हांगा मोक्कामाक आयले. सो तदनंतर 3 वर्षानंतर 2026 आम्ही हांगा 33 वर्षाचे प्रतिष्ठा वर्धंती उत्सवा निमित्तानं स्वामेल हांगा मुक्काम जाले. विशेष जावन घेनू रुप्याचे पालखी आणि रुप्याचे रजत द्वार हे दोन्हीची स्वामेल हस्तेनाची समर्पण जावका म्हणून घेनू हे गांवचे लोकांनी त्यांनी उत्कट इच्छा स्वामेलेक त्यांनी प्रस्ताव दवरले. स्वाम्याक आमंत्रण दिले. आमंत्रण दिवन घेनू स्वामेल आगमन 2 तारीखाक हांग जाले आणि आयच्या दिवसाक 7 तारीखाक वापस स्वामेले ह्या गांवांतल्यान निर्गमन जाता आसाची. सो त्या संदर्भारी विशेष जावन हे 5 दिवसांतू तुम्ही केलेले तसले सर्व ही सेवेनं रामदेव वीर विठ्ठल संतुष्टीत जाल्ल्या म्हणून आम्ही लेखता म्हळे. आताची सांगिल प्रमाणे सान गांव मस्त लोक कमी 15 घर 18 घर तंतू 15 मात्र लोक आसाची 15 घराचे लोक आसाची. सो अशे अनेक विषय असल्यार वैकेची असल एक गांवांत वैकेची सांस्कृतिक कार्यक्रमाक 2 स्टेज निर्माण केल्लो आसा तुम्ही. एक भितरी एक भायरी. आमगेले इतलं होड फंक्शनाक आमगेले दोन्ही आशिल्ले. तुमगेले गांव सान असल्यार वैकेची तुम्ही वैकेची उमेद दाखोवन हांग एक कार्यक्रमाक एक स्टेज भायर एक कार्यक्रमाक आनी एक स्टेज हांग भटमामाक जेवणाक एक कडे भुरी भोजनाक आनी एक कडे स्वाम्याक आनी एक कडे वेवस्था आशिल्ले जाग सान तंतूची उट्टू लोकांना तांगेले कोणाल घर खंय आसा कोणान खंय कसं सपोर्ट केले हे आतां सांगल्यानंतर कळताच. हां हे तागेले घर हे तागेले पार्किंगाचे हागेले ते तागेले आमकां गोतनाक आमकां दिशिल्ले पेंडॉल घाल उठो आसा म्हणून घेन इतलेच. बट तंतूची कितली लोकांक सहकार आसा
ते आयच्या दिवसाक सांगिल तेन्ना कळटा म्हळ्यार आमगेल्या कलियुगांतू संघे शक्ती कलयुगे म्हणून सांगिल्लें आसा. एक व्यक्ती निमित्तान कसने जायना उठू लोकांक मेळंगेन उरले री तेन्ना मलकोडांत वैका असल फंक्शन करचेक जाता म्हणून न्हू तुमी दाखोवन दिली तशी जाल्लें आसा. एक बोटान मुष्टी करचेक जायना. मुष्टी जावं का जाल्यार म्हळ्यार 5 बोट जावू का. एक बोट आसा म्हळ्यार मुष्टी कोण येवन दाखय म्हळ्यार दाखोवचें जातवें तुमकां ना. 5 बोट मेळ्ळ्यार मात्र तेणे एक मुष्टी करचेक आमकां जाता. तशीच तुमी सर्व लोकांन एकत्रीत येवन न्हू हे कार्यक्रम चंदाईर जावचे तशी तुमी सर्व लोकांना प्रयत्न केल्लो आसा. आतांची हरशीची आलोचन करत आशिल्ले तुमगेलें नांव पेक्युलियर आसा. जर तुमी हें केलें म्हळ्यार मोल कोड म्हणून सांगताची मोल कोड मोला कोड ना शशविशाण म्हणून आमी सांगताची संस्कृतान मोला खंयी कोड ना तरी नांव पडलें बा मोल कोड म्हणून कशी म्हणून गोत ना. आशिल आसले री नांव दवरलें रडना. जगतांतू तसले सृश्टी ना देवान तसले सृश्टी केलें ना. मोलाक कोड आशिल्ले खंयचेही तुमकां जगतांत खंय दिसना इडी प्रपंचांतू दिसना मोला कोड आशिल्ले. तसले मोला कोड ना जगतांतू किंतु हांगा गांवांक मोल कोड म्हणून नांव आसा. कारण कसन की म्हळ्यार लोक सांगताले आतां आमी सांगिल्लें तशी एक्सप्रेस केली तशीची मोला कोड ना मारया तर तुमगेल्या गांवां मोल कोड म्हणून नांव आयलें कशी मारया तुमी. म्हळ्यार जगतांतू नाशिल्ले तसले वस्तूक नांव तुमगेल्या गांवांक आयिल्लें आसा. तशी तात्पर्य आमी कसन की म्हळ्यार तुमगेले गांव सान कोणेय तरी लोक येवन गेले विचार मरे तुमगेले तसले गांवांत स्वाम्यान 5 दिवस वास्तव केले मुरे म्हळ्यार जायनाशिल्लें हांगा जाता म्हळ्यार कितें रे आमी सांगलें. जगतांतू मोलाक कोड ना तरी हांगा नांव मोल कोड आसा. असल सान गांवांत वयकेची तुमी स्वाम्या कापून घेवन 3 वर्सां भितर 2 मुक्काम करून हे मुक्कामांत 5 दिवस तुमी वास्तव केलें म्हळ्यार जायनाशिल्लें मोलकोडांत करचेक जाता म्हणून न्हू तुमी दाखोवन दिलें तशी म्हळ्यार कितें रे आमगेले अभिप्राय म्हळ्यार तुमकां संतोश जाल्यार उरतालो आमी लेखताची. किंतु हे एक महोत्सवा निमित्तान मस्त लोक हांगा हजर जाले. आमगे लेखान दिशिल्लें की पांचपुजा 15 घर न्ही वे हां थोडे पांचपूज उरता दिवसाची ताजेकिंत चड पांचपुजा हांगा घडिल्लो आसा. म्हळ्यार अनेक गांवतुलेन नाजाल्यार हांगाचे कुळारा धुव उट्टू लोक मेळून घेवन हांगा येवन गेनू तांणी हांगाचे गांवचे जावं की कोण आसाचे उट्टू लोक हांगा येवन गेनू तांगेले यथानुशक्ती तांणी सेवा अर्पण करून गेल्लो आसाच. विशेष जावन हांगा दानता कार्य घडिल्लो आसा. रुपये हांगा पालकीचे नाजाल्यार रजत द्वार समर्पणेक वयकेची हांगा दान जाल्लेलो आसा. नाजाल्यार फंक्शना संदर्भार फंक्शन बरे रितीर जावका म्हणून घेवन अनेक लोकांनी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तांणी तांगेले कुटुंबा तर्फेन तांगेले कंपनी तर्फेन तांणी स्पॉन्सर दिल्लो आसा. कित्याक की म्हळ्यार कार्यक्रम बरे रितीर जावका स्वामी आयिल्लो आसाची मस्त लोक येताची तांकां कुट्टू लोकांक एक अवकाश मेळका म्हळ्यार कितें रे तुमी नाना रितीचे कार्यक्रमही गांथून घेतले. एक कसन की म्हळ्यार तुमी आतांची सांगले अशी तशी उठू जाल्ले म्हणून बट सर्व लोकांक एक कसन की म्हळ्यार देवाल पायाचेर एक विश्वास दवरका. आशिल्लांतू ग्रेटेस्ट सर्वांतू विश्वास दवरचे आसले म्हळ्यार देवा पांयमुळांचेर विश्वास दवरका म्हणून आमी सांगताची. कित्याक की म्हळ्यार एक लौकीक उदाहरण आनी एक तुमकां आध्यात्मीक उदाहरण दोनूय दिवचें जाता. लौकीक उदाहरण कसन की म्हळ्यार एक अशी रानांतू बोकडी हिंडू बोकडी म्हळ्यार तुमकां कळ्ळें उरतालें आडू म्हणटाचे आमी. सर्व ही बोकडी हिंड ना बोकड कसन आसा तांगेली उठूची एक गोल आस पळय फिरत आसतना सांजे वेळार उठू हे जालें तातूंत एक मात्र बोकडी तिका नवीन खंयची पान दिसून गेनू तिगेले वाट खंयची चुकले. बाकी बोकडां हिंडू एक सायड गेले आनी ते एक मात्र बोकडी कसन आसा ते आनीक रुटार गेले डायरेक्शन चेंज जावन गेले. तिका ते खाणा रुची ते एक पान खावची तसले मेळटा म्हळकडे तातकून ती त्या सायडाक गेले बाकी हिंड आनीक सायडाक गेले. कडेर अशी ते बोकडी कळून आयले की हांव आतां म्हागेले हिंडांतल्यान हांव भायर आयलो
मागेल त्या परिधींतल्यान हांव भायर आसा आतांनी म्हाका रक्षण करताले कोणें नाची कितें म्हळ्यार यजमान वयके ना यजमानाकय गोत ना ते इतले हिंडान तूं एक मिस जाल्या म्हूण कशी कळटा आनी बाकी बोकडी वयके मुखार गेले सो तांणी वापस काय येनाची हे प्राणीक आतां वापस वचूंक ताका कळना आतां तिळसाण जालें काळोख जालें ते बोकडीन कशें लेखलें की म्हळ्यार आजी हांगान तूं अरण्यांत खंयचे तरी क्रूर प्राणी येवन गे न्हू आज म्हाकाची भक्षण करून गे न्हू मागेल प्राण आज हांगा त्याग जाताले म्हूण गे न्हू बोकडी चिंतन करत आसा आनी कसन करचें आतांनी म्हाका उपाय ना कसन जाता जावो म्हूण गे न्हू अशीच उद्दा तरी पिव्या म्हूण गे न्हू ते न्हंयचे लागीं येता न्हंयचे लागीं आयले तेन्ना एक अच्छ पळयता ते अच्छ म्हळ्यार पृथ्वीन तूं म्हळ्यार भुमीन तूं ते पृथ्वीन तूं एक अच्छ पडता ते कोणाल अच्छ की म्हळ्यार ते सिंहाल अच्छ उरता सिंह आमगे अरण्याचे राय म्हणून सांगतात सो ते रायाले अच्छ ते भुमीन तूं दिसून घेवन येता न्हंयचे लागीं आशिल्ले जेन्ना थंय एक मातीन तूं ते अच्छ दिसून घेवन येता हे बोकडी उद्दा पिवन घेवन ते अच्छ कोणाले म्हणून घेवन अशी पळयतना एक खंयची एक क्रूर प्राणी आयले क्रूर प्राणी येवन गे न्हू ते क्रूर प्राणीक मस्त संतोष जाले म्हाका उद्दा वयके पिवचेक मेळटा आनी खाणाक वयके येद्रा बरे बोकडी आसा उद्दा वयके मेळे खाण वयके मेळे म्हणटाना तेन्ना ते बोकडीचेर आंगार उठचे येताना ते बोकडीन सांगलें हे अच्छ कोणाल म्हूण गोत्तसवे तुका म्हूण घेवन तेन्ना ते क्रूर प्राणीन ते अच्छ पळयले कुडेन ते क्रूर प्राणीक कळ्ळें की हे अच्छ कसन आसा पांयाचे निशाणी कसन आसा ते सिंहाले म्हूण घेवन कोणाले न्ही हे रायाचो हे अरण्याचे राय कोण सिंह ते सिंहालेची पांयां अच्छ हांगा आसा म्हूण घेवन हें कळतना तेन्ना ते क्रूर प्राणी कसन लेगले की म्हळ्यार हो हे बोकडीक सिंहाले कसकी संबंद दिसता म्हूण घेवन उलेख घेवन पळय ते क्रूर प्राणी ते बोकडी खावचे गेले ना कितें की म्हळ्यार हे जर बोकडी हे अच्छाच बद्दल सांगता म्हळ्यार ते अच्छाक आनी ते हाका बोकडी कसकी एक संबंद आसा म्हूण घेवन लेखून घेवन ते क्रूर प्राणी ते बोकडी खायनाशीची खाली उद्दा पिवन घेवन वापस गेले कडेन वापस अशीची 3-4 प्राणी येवन गेले 3-4 प्राणी येवन घेवन बोकडी खावे म्हूण घेवन प्रयत्न करताना बोकडीन सांगचे कची हे पांया अच्छ पळयले वे कोणाल म्हणून गोत्तसवे तुका हे पांया अच्छ कोणाल वे गोत्तसवे तुका म्हणून अशी सांगून भिश्टोन आस पळय कडेन उठू प्राणी हे म्हळ्यार सिंहाले अच्छ आनी तागेले दोस्ती कसकी उरताल हक्का म्हणून घेवन सांगून उठू क्रूर प्राणी ताका खायनाशीची सोडून घेवन वता आशिल्ले लास्ट उठू क्रूर प्राणी जाले नंतर लास्ट सिंहच आयलो उठूच जाले नंतर लास्ट तो अरण्याचो सिंह थंय आयलो आनी ते सिंह आयले तेन्ना वापस बोकडीन त्या सिंहाक सांगले हे अच्छ कोणाल गोत्तसवे म्हूण घेवन तेन्ना सिंहान सांगले हे म्हागेले अच्छ म्हूण घेवन सांगताना ते बोकडी सांगता पळय तुगेले अच्छा निमित्तान म्हाका कसने भंय नाशी तुगेले अच्छ म्हूण घेवन सांगले कुडेन म्हाका कसने भंय नाशीची उठीव प्राणीन म्हाका सोडून दिले तशी वे तशें असल्यार मागेल निमित्तान वयके तुका कसने भंय ना म्हूण घेवन सांगून घेवन सिंहान वयकेची बोकडीक सोडून घेवन दिले तात्पर्य कसन की म्हळ्यार आमी वयकेची देवाले पांयाचेर आमी जर विश्वास केले कशी ते बोकडीन ते सिंहाल अच्छाचेर विश्वास करून घेवन आपल्या जिवना रक्षण करून घेतले तशी सर्व ही जनान वयकेची त्या व्यंकटरमण देवाला पांया अच्छाचेर ना पांयाचेर विश्वास दवरलो म्हळ्यार तो देव आमकां रक्षण करता म्हळ्यार कितें आमी हें लौकीक उदाहरण तुमकां सांगिल्लें आनी कसने तात्पर्य न्ही दुसऱ्याचे पांयाचे महत्व देवाल पांयाचे पदचिन्हाचे महत्व कितलंच की म्हळ्यार आज वयकेची आमगेल म्हालगड कोणें तरी गेल्लील आशिल्ले असलेर तांकां सद्गती जावका म्हळ्यार आमी पिंड खंय दवरताची विष्णू पादाचेर दवरताची खंय दवरता आमी विष्णू पादाचेरय दवरताची कित्याक म्हळ्यार ते विष्णू पादाचेर अनेक रिती ते चिन्ह तांचो आसा चक्र शंख मस्तितले चिन्ह पदचिन्हान तूं तुमकां पळोवचें मेळटा त्या पांयाचेरी विष्णू पादाचेरी जर पिंड प्रदान केलें तेन्ना तुमगेल म्हालगड्यांक सद्गती म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तितले देवाले पादुका नाजाल्यार देवाले पांयाक तितलेक पदचिन्हाक तितलेक महत्व दिल्लें आसा त्या निमित्तान पळया
हे लौकीक जालें आध्यात्मिकांतू तुमकां एक संदर्भ येता कालीय मर्दनाले एक संदर्भ येता त्या संदर्भांत कसन जाता की म्हळ्यार कालीय आपणाले तोंडांतल्यान विष भायर काडत 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 यमुना नदी कसन आसा संपूर्ण विषपूरित करून गेन घालता म्हळ्यार पॉयझनस म्हणून अर्थ कोणाक उदक पिवचेक जायना कित्याक की म्हळ्यार ते कालीय म्हणल्यार सर्प कसन आसा तागेले विष हाजेन उट्टूची पॉयझनस करून घाल निमित्तान उदक कोणाक पिवचेक जायना सो गांवच्या लोकांनी कृष्णाला एक प्रार्थना केले की असल एकलो हो कालीय मर्दन आसा आनी हागेल निमित्तान खंयचेही जनांक उदक पिवचेक जाताना हागेल कसने तरी एक करका म्हणून त्यात कोण कडेन रे कृष्णान ते कालीय मर्दन केलेले तुमकां उठूगत आसा तांतू विशेष कसन की म्हळ्यार ते कालीय मर्दन करताना ते कालीय म्हणले नागू ते नागा हेडेचेरी देवान नर्तन केले तुमी पळोवचेक मेळटा नाजाल्यार मुर्ती वैकेची तुमकां पळोवचें मेळटा कालीय मर्दन कृष्ण म्हणून तांतू हेडेचेर राबून गेनू कृष्ण नर्तन करता आसा आनी एक हातांतू ते नागाले बाल हातांत धरिल्ले आशिल्ले मुर्ती तुमकां पळोवचेक मेळटा तेन्ना हे कालीय मर्दन आनी उट्टू कोण जालतना ते कालीय नागाचे बाकीचे परिवार लोक येवन गेनू कृष्णा लेगी प्रार्थना करताच की मागेले आमगेल्याची हांतू आयिल तसले हे कालियाक तुवें क्षमापण करून दिवका आनी ताका सोण दिवका आनी आमी उट्टू लोकांक आश्वासन दिताची की आमी हे यमुना नदी सोण घेनू दुसरे कडेन धूर खंय तरी वताची आनी यमुना नदी आनी वापस आमी कलुशीत करनाची म्हणून घेनू ते उट्टूची कालीय मर्दना आनी कालीय सर्पाचे कुल कोण आसाची तांणी उट्टू लोकांक सर्प कुलाची सांगताची आमी हांगतुल्यान निर्गमन जाताची किंतु आमकां एक भंय कसन की म्हळ्यार तो वयर एकलो हद्दू आसा नाजाल्यार गरुड पक्षी आसा तो आस पळय ताका न्ही आमकां जमना तो आमचेर केन्नाची आमकां द्वेश करता ना तो आमकां उबारून व्हरता ना तो आमकां चोंच मारता सो आमकां ताजेन त्रास जाता सो तागेल भयान आमी हांगा यमुना नदींतू निपून घेवन बसलेच आतां आनी वापस थंय गेले म्हळ्यार हो वापस गरुड ना आनी बाकीचे आमकां ताजेन त्रास जाता दंश जाता नाजाल्यार आमकां कोक्के मारचे जावो नाजाल्यार ताजेन नाजाल्यार दोनी हातान पांयान धरून घेवन आमकां उबारून व्हरचे जावो असल प्रसंग निर्माण जाता आमकां तागे कडच्यान एक रक्षण जावंक आशिल्लें म्हणून न्हू ह्या उट्टूची सर्पकुल सांगताची आनी हे विशय भंय आनी तुमकां गोत आसा गरुडाक आनी नागाल संबंध कसो म्हणून न्हू तुमकां गोत आसा तेतकून कडेन कृष्णान एक अभिवचन दिता कसन की म्हळ्यार हांव कालीय मर्दनाले हेडेचेरी हांव नर्तन केले निमित्तान ते हेडेचेरी मागेले पदचिन्ह तांतू उठून घेवन आयिल्लो आसा आतां तुमकां आमी आयच्या दिसा कशी मुद्र दिले दिले नंतर तुमकां एक दिसून आयलें तुमी उठ्ठे लोकांक गांवांभर दाखोवन घेवन वतात हे पळय स्वाम्यान दिल्ले म्हणून आयडेंटिटी आज आमी स्वाम्या कडच्यान मुद्र घेतले वॉट्सॅपार स्टेटस घालताची आनी कशें नाही करताची तशीच हांकां वैकेचें एक रक्षण जावंक आशिल्लें तेतून कृष्णान ते नर्तन केले निमित्तान ते नागाच्या हेडेचेरी पदचिन्ह उठून घेवन आयले कडेन कृष्णान सांगलें कोण कोण तुगेले मस्तकाचेरी ना हेडेचेरी मागेले हे पादचिन्ह पळयताची ताका मागे कडच्यान ना मागेले हे पादचिन्ह कोण पळयताची ते सर्पकुलाक खंयचेही गरुड पक्षी तुलेन खंयचे रितीरी त्रास जायनाशी रक्षण जाता खाली मागेल आयडेंटिटी पदचिन्ह पळयलेरी तुका रक्षण मेळटा आयडेंटिटी म्हणून न्हू देवान अभय प्रसाद दिले म्हळ्यार इतले देवाले पांयाचे पदचिन्हाक महत्व दिलेलें आसा तातूंत सर्व ही लोकांनी वेंकटरमणाले पांयमुळांत येवन न्हू तांणी सेव करता म्हळ्यार कारण ते तुमी खंयचीय गांवांत उरताले अमेरिका उरताले ऑस्ट्रेलिया उरताले लंडन उरताले बेंगलोर उरताले मैसूर उरताले किंतु केन्ना पर्यंत तुमी वेंकटरमणाले पांयमुळांत येवन न्हू तुमी त्या पांयाचेर विश्वास जो पर्यंत करनाची तो पर्यंत आमकां फलही मेळना
त्या निमित्तानं हे उत्सवाक खंय 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 तुलें परराष्ट्रा तुलें परगांवां तुलें हांग येवन घेवन तांणी सेव केल्या म्हळ्यार मुलकोडचे लोकांक व्यंकटरमणाले पांयाचेर कितले भक्ती आसा म्हूण घेवन तुमी दाखोवन दिले म्हूण घेवन ह्या संदर्भार सांगच्याक मस्त संतोष जाता. तशी मुखावेल दिवसांतू अशीच देवाले पांयाचेरी ना देवाचेरी विश्वास तुमी दवरून घेवका म्हळ्यार तेतकून तुमकां सांगलें एक देवाले खाली एक अंग आमी सांगिल्लें एक अंग पांया मात्र विशय सांगिल्लो आमी कडेर आनी कितले कितें तागेले अवयव आसा प्रत्येक अवयवा सांगचे गेले म्हळ्यार तुमकां देवाचेरी इतलेक विश्वास येवच्याक एक आरंभ जाता. सतकून आमी आयच्या दिसाक खाली एक देवाले पांया बद्दल आमी मात्र एक विशेशण तुमकां सांगिल्लें आसा. सो इतलें आमकां व्यंकटरमण देव आमकां रक्षण करता. तशी आयच्या दिसाक विशेश जावन तुमी सर्व लोकांना मस्तीतलं हांगा दानता कार्य घडलें कोणकी रूप दिलें केलो लोकांना हांगा कास्ट तांणी दिल्लो आसा नाजाल्यार हे फंक्शना संदर्भारी मस्त लोकांना हें केल्लें आसा. भगवद्गीतेन तूं एक श्लोक सांगिल्लो आसा दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम म्हणून सांगिल्लें आसा. दान करच्याक मस्तीतले कडेन अवकाश आसा. खंय 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 की दान करका म्हणून सांगिल्लें ना. देशे पात्रेच कालेच देश बरे योग्य देश उरका स्थान उरका योग्य काल उरका आणि पात्रता उरका म्हळ्यार पात्रता म्हळ्यार तुका ते योग्यता उरका तेन्ना मात्र तांकां दान करका म्हणून सांगिल्लें आसा. हे तिनी विशयी हे मलकोड कार्यक्रमाक संबंध जाता. कित्याक म्हळ्यार देवाल स्थान आसा तेनेशीची काल म्हळ्यार स्वाम्याले वास्तव्य महोत्सव प्रतिष्ठा वर्धंती महोत्सव म्हणल्यार योग्य काल आसा आनी पात्रता वैकी आसा. हांगा इतलें वर्ष जालें एक गांवांतू रुपया पालकी जाले आनीक हे जाले किंतु मलकोडांतू असल खंयचेय जालेलें नाशिल्लें. आज 2026 तुमकां एक भाग्य मेळ्ळें की तुमगेल उत्सवा मूर्ती ना तुमगेल उत्सवा देवाक वेकेची त्या रुपये पालकीन तूं बसून घेवन पळोवत तसल भाग्य दोळ भरून घेवन पळोवत तसल भाग्य देवान तुमकां करून केल्लें आसा. मलकोड गांव वैकेची हांगा रजतमय जाल्लो आसा रजतमय पालकी आसा रजतमय द्वार निर्माण जाल्लो आसा. हे सर्व ही पळोवत तसल भाग्य देवान तुमकां अनुग्रह केले आनी हाका संपूर्ण श्रेय आमगेले सर्व ही दानी केले तसले व्यक्तींक वताची. आयच्या दिवसाक घेतील तसले दानी लोकांक मुखावेल दिवसांतू अशीच दान धर्म करचे तसले एक बुद्धी देव तुमकां अनुग्रह करो ह्या संदर्भार आमी देवाला एक प्रार्थना करताची. तदनंतर दान करताची बट कार्यक्रम बरे रितीर जावका न्ही जबाबदारी घेवका पडटा. सकाळी की सांजेर की रात्री की एक लोकांक एक जबाबदारी उरता. सो मुख्य जावन घेवन वॉलंटियर्स आमी वैक्याची 5.5 वर्साचे कार्यक्रम केले आतां तेन्ना आमकां गोत आसा कितले व्हड कार्यक्रम आमी करो कितले आमी बसून घेवन कितले आमी रूपरेश घालो किंतु त्या दिवसाक जर वॉलंटियर्स ना जाले म्हळ्यार आमी इतलें वर्ष 1 वर्ष कसलेंय केल्यार वैक्याची ताका अर्थ ना. आमगेलो अर्थ आमगेलो कार्यक्रम साफल्य जावकावे वॉलंटियर्स आमगेले हातांत उरका. वॉलंटियर्स हातांत उरले 45 दिवस म्हळ्यार वैक्या पुरो कार्यक्रम बरे रितीर करून घेवन दिवच्याक जाता. अशी काय ना की 1 वर्ष जावका म्हणना. वॉलंटियर्स आमकां बरे हे मेळ्ळे बरे साथ मेळ म्हळ्यार कसलेंय करून घेवच्याक जाता. एक रांदप केले तेन्नाच पळया ह्या वॉलंटियर्स म्हळ्यार रांदपांत आशिल्ले तसले एक विशेष पदार्थ आतां एक कोळंब जर केलें म्हळ्यार तुमकां बरे बाकी उठो पदार्थ दिसता कसम पदार्थ दिसता तांत घाले गूळ दिसताले नाजाल्यार तुमकां बटाट दिसताले मासोल जाले दिसताले नाजाल्यार हद जावन घेवन आसा दाळ हे ते उठू दिसनाशिल्लें कशें न्ही हां मीठ बट ते ना जाल्यार खावचें जातवे जायना. तशीच मलकोडच्या फंक्शनाक उठो आसा दान केलेली वैकी आसाची मस्त लोकांक हांगा हे केल्लें आसाची किंतु ते मीठ म्हणलें आमगेले हे वॉलंटियर्स म्हळ्यार मिठा तशी आसा म्हणून हे अभिप्राय घ्या नाकाची
कितले रांदप केल्यार वैक्याची कितले तुम्ही मासोल्ला न कराची कितले तरकारी घालाची कितले हून कराची लास्ट ते मीठ पडना जाल्यारी त्या जेवणाक रुची ना आणि कार्यक्रमाक वॉलंटियर्स ना जाल्यारी कार्यक्रम सक्सेसफूल जायना. सो हे उठूची जावचेक मूल तत्व आमगेले वॉलंटियर्स तांगेले उद्योगकी तांगेले उठूची सायडा दवरून घेवन कार्यक्रमीक बरे जावका म्हळ कितें तांणी प्रयत्न करताची. तांगेले हे प्रयत्ना निमित्तान देवाल एक वैभव वैकेची वाडले. आईल तसेल गांवचे लोकांक वैकेची मलकोड तसेल गांवांत करता म्हळ्यार आमी कसन करका म्हणले एक प्रश्नचिन्ह तांकां वैकेची निर्माण जाता. केलो लोकांना मस्त लोकांक आयले पयरीची एक 2-3 हांगा लोक आयलतना हांगाच्या लोकांन बरे कसाने वेवस्थ केल्या म्हणून आमकाची 2-3 पंत सांगले. आमी तांकां सांगले तुमी आमकां सांगचे न्ही मोलकोडकारांक वापस वताना सांगून घेवन वचाची म्हणून आमी तांकां सांगले. आमकां कळटा बट मोलकोडकारांक एक कळका न्ही तुमी बरे करून वेवस्थ केल्या म्हणून तांकां वयके सांगून येवन वचाचे म्हणून आमी तांकांय सांगत उरता आशिल्ले. सो इतले रितीन कार्यक्रम चंदाईर जाल्लो आसा. मुखावेल दिवसान तूं आतां कशी जाता कितें जाता आमगेलें उत्तर आमी एक पालन केलें आनी 30 वर्सां आमी काडी ना 3 वर्सां भितरीची आमी मोक्काम दिले आनी एक हे 2 मोक्कामान तूं इतले लास्ट टायम 3 दिवसू हे टायम 5 दिवसू आमगे लेखान तूं मोलकोडान तूं इतले वास्तव्य दिलेले हेचीची रेकॉर्ड टायम म्हणून घेवन आमी सांगेत नाजाल्यार हांगा गांवाचे हक्का 2 दिवस की 3 दिवस मालगड स्वामी असल्यार 2 नाजे 3 दिवस ताजे वयर तांणी दियनाशिल्ले कित्याक म्हळ्यार गांवचे हे ते आनी पळोवंक घेवन. किंतु तुमगेले एक उमेद एक आमी 5 दिवसाचे कार्यक्रम हांगा दिले. तशीच आतां तुमी उल्लेख केलो तशीच तुमगेलो गांवचो तुमगेलो मोगाचो विक्रम भट तो मठाचे एक संपर्कांत आशिल्ले निमित्तान लागीं 25 वर्सां तुल्यान 5 वर्स शिक्षणांत तूं ताणकळे आनी 21 वर्स ना 20 वर्स मठाचे हांतू ताणें सेवेन तूं तागेलें जीवन ताणें दिलेलें आसा. तागेलें वैयक्तीक जीवन कसलें आसल्यार वैकेची मठाचे सेवेन तूं खंयचे रितीरी कमीपण ह्या नाशिची ताणें आज पर्यंत सेव केले बद्दल हे संदर्भारी आमी उल्लेख करता. म्हळ्यार आतां ही ताका प्रतिबंधक आसल्यार वैकेची भायर पर्दे मागची राबून घेवन कसकसाने तागेले रितीर कसकसान मदत जावका तो ते करत आसा. आज मागेले की स्वामी कडच्यान प्रसाद घेवचे मिस जाले हे ताका संबंध ना. स्वामेल कार्यक्रम बरे रितीर जावका गांवचे कार्यक्रम बरे रितीर जावका म्हणले एक उद्देश आमी पळयल्लो आसा. आमगेले वट्टू तो हे केल्लो आसा 10 वर्ष जाले आमी ताका पळोवंक घेवन मालगड स्वामेल काळान 10 वर्ष ताणें सेव केल्लो आसा. आतांही तो आमगेले हांतू सेव करत आसा. मुखावेल दिवसांतू अशीच गांवचे सहकार इत्यादी आशिल्ले निमित्तान आनी तागेले मुख्य कसन की म्हळ्यार जनसंपर्क मस्त आमगेले मठाचे संपर्कांत आयिल्ले निमित्तान सर्व ही गांवचे एक संपर्क ताका लाभिल्ले निमित्तान स्वामेले मुक्काम म्हळ्यार एक तागेले एक गांवांत आसा म्हळ्यार कितें री स्वाम बैके आसा आनी ताणें एक मठा सेव केल्ले मस्त लोकांक गोत आसा. एक वचून येवका म्हणले एक भावना कोणाकय जागृत जावता असेल एक संदर्भ निर्माण जाता आनी तागेले एक आशिल्ले निमित्तान आमकांय थोडे चड मार्गदर्शन करता म्हणना कित्याक म्हळ्यार ताका गोत आसा इन एंड आउट कसन स्वाम्याक पसंद जाता कसन पसंद जायना कसन करका कसन करचे ना. तो साना हिंट तो दिता केलो आमी कडेन सांगचे केलो पयले सांगचे उरना सो गेलो कडेन सांगचे उरता. सो अशी जावन घे न्हू एक कार्यक्रमाक चंदाई तुमगेल्या गांवाक प्लस पॉयंट म्हळ्यार तो उटू गांवांत तें मेळना. उटू गांवांत कसन की म्हळ्यार आपू सुका पडता आपू सुका मारे भटमाम तुमी याची सांगून वचाची. तुमगेले तशें न्ही तुमगेल्या गांवांत कन्सल्टंट आसा बाकी कडेन आपू का पडता भटमाम याची पळयाची सांगाची कसन करका आमकां भंय दिसता कशी करका स्वाम फाल्यां कोप करून घेताल की स्वाम्याक त्रास जाता की असेल नाना रितीचे हे उरता. बट तुमगेल्या गांवांत इनबिल्ट जावन घे न्हू तुमकां मेळिल्लो आसा हेची तुमकां देवान दिल तसले अनुग्रह म्हणून घेवन तुमी लेखून घे न्हू. प्रत्येक लोकांन आचार्य कुटुंबियांनी तांणी कार्यक्रमाक कितें
हांगा जागेचे वेवस्थ कोण दिले यज्ञ मंटपाक जावो नाजाल्यार हांगा जेवणाचे ब्राह्मणाले जेवणा कितेरी जागेक जावो नाजाल्यार थंय पार्किंगा कडेन मस्त कडेन एक एक लोकान भट्ट कुटुंबीय आचार्य कुटुंबीय नाजाल्यार नायक कुटुंबीय प्रत्येक लोकांना तांगेल योगदान त्यांनी हांगा दिलेल हाज्यानं एक मलकोड कार्यक्रम 5 दिवसाचे हे कार्यक्रम बरे रितीरी देवान करूसून घेतले हाजेकिंत चड आमी देवा लेगी कसनय मागून घेवचेक जायना मुकाबील दिवसांतू हे सेतुबंध राम हे जप केंद्र आणि मलकोड लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरका म्हणून आमी देवा लेगी प्रार्थना करताची आणि हे बिल कोडुगे समारंभांतू आईल तसेल सर्वही समाज बांधव तांगेल वैयक्तिक जीवनांतू तशी विशेष जावन देवस्थानाचे प्राकारांतू सर्व निरंतर नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु. हॅलो आता एक महिला मंडळीकांनी आमगेले पुरुष वॉलंटियर्सांक एक सोम्याल हातान प्रसाद दिवत तसले एक कार्यक्रम आसा. हांव आतां नांव आपयता वता तशीच लोकांनी येवंक न्हू ह्या वाटेनच्यान येवंक न्हू सोम्याले प्रसाद घेवन अशी देवन वचका म्हणून एक विनंती करता आसा. प्रथम जावन आमगेले मोलकोड गांवाचे एक प्रसिद्ध एक मास्तर जावन आशिल्ले तशें आमगेले अच्युत राम नायक हांणी येवंक घेवन वेदिकेर येवंक घेवन सोम्यालेक एक प्रसाद घेवंक म्हणून विनंती करता आसा. बन्नी मेल बन्नी हांणी आमकां राम मंदिरा कडेन एक पार्किंग करच्याक एक वेवस्था करून दिल्या तशीच हांणी एक प्रसिद्ध मास्तर जावन आशिल्ले. तशीच महिला मंडळीचे फर्स्ट जावन रेणुका भट हांणी पुरो तयार उरका लागी बेगी येवका. रेणुका भट तशीच वृंदा भट कोणाक प्रतिबंधक आसल्यार तांगेले तर्फेन दुसऱ्यान कोणा तरी प्रसाद घेवका म्हणून हांव विनंती करता आसा. रम्या भट, शांता भट, दीपिका भट, सुधा भट विलंब करनाशी स्टेजा लागी येवका म्हणून हांव विनंती करता आसा. अक्षता भट, अमिता शानभाग, अनिता शानभाग, भारती आचार्य, लक्ष्मी आचार्य, तशीच प्रज्ञा नायक, पूजा पै, मेधा पै, मधुश्री पै, प्रतिमा नायक, अपेक्षा शानभाग, विनुता भट, वीणा भट, गीता शानभाग, वर्षा वेंकटेश प्रभु,
श्वेता भट्ट, पूजा आचार्य, भव्या नायक, भव्या नायक हानी नाजल हांगेलतर्फे कोणतरी दुसऱ्यान प्रसाद घेऊ का म्हणून हांव विनंती करता असा. कविता भट्ट, कविता भट्ट हानी बी नाजल हांगेलतर्फे दुसऱ्यान कोणा प्रसाद घेऊ का म्हणून हांव विनंती करता असा. रश्मी भट्ट, भाग्यलक्ष्मी पै, श्रीनिधी आर पै. बिगी बिगी येऊ का स्टेजा लागे विळंब करचाना. तशीची सुरक्षा शानबाग, तशीची आता पुरुष स्वयंसेवकालय नाव आपयता. आमगेले देवस्थानाचे प्रधान अर्चक जावन आशिल्ले तसले रामचंद्र आचार्य हांणी प्रथम जावन येऊ का. रामचंद्र आचार्य, तशीची गोविंद गौडा हांणी महाद्वारांनी कोरून दिल्या. तशीच आमगेले देवस्थानात कसं कार्यक्रम आस म्हणून सांगल्यार तांणी प्रथम जावन येवन आमकां एक तांगेले एक सहाय करताचे. तांणी बी येवन वेदिकेर येवन एक स्वाम्याला एक प्रसाद घेवून विनंती करता. तशीची नारायण भट्ट, नारायण भट्ट हांकां जायना जाल्यार दुसऱ्यान कोणा तांगेले तर्फेन प्रसाद घेवं का. सतीश भट्ट, मारुती पै, बिगी बिगी येवं का स्टेजा कडेन. प्रकाश नायक, उल्लास पै, अक्षय पै, उत्तम पै, अक्षय शानभाग, अजित भट्ट, गोपाल भट्ट, उमेश भट्ट, दर्शन भट्ट, विठ्ठल भट्ट, विनय भट्ट. बिगी बिगी स्टेजाला घेऊ का. दिनेश भट्ट, राजेंद्र पै, धीरज भट्ट. आणि वापस विनंती करता असा कोणाक प्रतिबंधक असल्यार तांगेले तर्फेन दुसऱ्यान कोणा प्रसाद घेऊ का. कृष्णा भट्ट, शंकर शानभाग, अंजन पै, प्रसिद्ध भट्ट, विशाल पडियार, सतीश नायक, सूरज भट्ट. हांका प्रतिबंधक असल्यार दुसऱ्यान कोणा प्रसाद घेऊ का. पवन नायक, वसंत पडियार हांणी आमकां फोटोग्राफीचे एक सेव करून दिल्लो आसा. तशीची विशाल पडियार हांणी लायव्हाचे बी सेव करून दिल्लो आसा. रवींद्र भट्ट, व्यंकटेश प्रभू होन्नावर, अथर्व प्रभू, नवीन आचार्य, नितीन आचार्य, मारुती शानभाग, गणेश आचार्य,
अंकित भट, गोपाल प्रभू, सचिन कुलकर्णी हांनी नाजला हांगेलतर्फे दुसऱ्यान कोणा प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता आसा. सचिन होन्नावर, चेतन भट, तशीच आम्ही मण्णिंगेचे 5 वॉलंटियर्सांक हांगा वॉर्डचे बद्दल तांकां आपयल्ले. तांणी हांगा उपस्थित असल्यार दय करून बेगी स्टेजा लागी घेवन स्वाम्या लागी प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता आसा. 5 लोक वॉलंटियरान येवका. तशीच गिरीश नायक, संदीप पै आणि श्रीधर पै हांणी बी वयर येवन प्रसाद घेवका. नागराज शानबाग आणि गणेश शानबाग हांणी यज्ञ मंडपाच्या तयारी बद्दल आयडिया दिली तसले तांणी नाजाल्यार तांगेले तर्फेन कोणा तरी प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता आसा. गणेश शानबाग, नागराज शानबाग हांगेले. भूषण भट, मनोज पै, उदय नायक, बालकृष्ण आचार्य, तशी जी आमगेले एक डेकोरेशना बद्दल व्यवस्था केली तसले हरीश मंकी हांणी येवका म्हणून विनंती करता आसा. तशीच तावळी एक मोमेंटो दिवचे कडेन म्हळ्यार एक नांव चुकिलें तांणी फ्रेंड्स ऑफ नितीन आचार्य म्हणून घेवन नितीन रामदास आचार्य हांगेले फ्रेंड्स तांणी बीच हे प्रोग्रामाक तांगेले एक सेव पावयल्लो आसा. त्या निमित्तान नितीन आचार्य हांणी वेदिकेचेर येवंक घेवन तांगेले एक मोमेंटो कलेक्ट करता म्हणून हांव हे संदर्भार विनंती करतास. आमगेले रांदप्याचे आनी गुंडणा तांगेले टिमाचे कोणा आसल्यार बी तांणी येवन एक प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता. रामचंद्र भट हांकां एक फलमंत्राक्षर चुकील आसा तांणी येवन घेवका म्हणून विनंती करता. प्रमोद आचार्य हांणी एक फलमंत्राक्षर घेवका म्हणून विनंती करता.
विशाल पडियार तुम्ही मोमेंटो रिसीव्ह केलं ना, मोमेंटो रिसीव्ह कर का म्हणून विनंती करतोस. तशीची आमगेले व्हिडिओ काढता असेल तसले राजू होन्नावर हानी बी वेदिकेचेर येऊन गेनो समायला फलमंत्र लक्षात घेऊ का म्हणून विनंती करता. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की. आता स्वामी देव भेट घेऊन गेलो त्यांनी मुकामाक बाहेर सरतले, पर्तगाळी बाहेर सरतले. कुठलोकान उठान रबोनो गौरव समर्पण कर का म्हणून विनंती करतो. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की.